म्हापशेचो आमदार फ्रांसीस गेल्या उपरांत बीजेपी काठार बहुमताक तेकिल्ली आनीक दोग हातरुणार. दनपारां ताळगांव एके वटेन राजकीय हालचाली वाडिल्ल्यान दुसरे वटेन बीजेपी काँग्रेसीचे हेडक्वॉर्टर्स आनी राजभवना मेरेन हालचाली आनी कावंटर हालचालींक नेट आयलो. प्राप्त परिस्थितीत विधानसभा संस्थगीत दवरीत म्हूण अपक्ष, युती पक्ष आनी विरोधकांकूय दुगदूग. काँग्रेसीक सरकार करूंक संद दिवची म्हूण काँग्रेसीचो राज्यपालाक सोबतोच फॅक्स. फुडें फाटीं राज्यपालाक कसलोय निर्णय घेवचो पडलो जाल्यार काँग्रेसीचो सरकार स्थापणुकीचो लेखी दावो आसाच. विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारान राज्यपालाक चीट बरयला. तो म्हणटा म्हापशेचो आमदार फ्रांसीस गेलो आनी बीजेपी काठार बहुमत दोग सापूच हातुणार. सरकार पक्षाचे बहुमताचे गणित जुळना म्हूण काँग्रेसीचो सरकार करपाचो दावो. विधानसभेतलो सगळ्यात मोठो पक्ष म्हूण काँग्रेसीक सरकार करूंक राज्यपालान संद दिवची. काँग्रेस सरकाराचो दावो करता. काँग्रेसीक सरकार करूंक संद दिवची. आमी महामहिम गव्हर्नराक एक लेटर बरयल्लें आसा की जे गव्हर्मेंट जे चल्ला ते गव्हर्मेंट आसूं नसल्याक अशें जमा आसा आनी तांचो एक MLA कमी जाल्ले कारणान सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणून काँग्रेस परत आसा. तेन्ना हेंची जर हेजे पयली 5 हिस्ट्री जर पळयत जाल्यार सरकार जेन्ना निसटता, खुर्ची जेन्ना वयता पावराची तेन्ना ते खंयच्याय लेवलाचेर हेजे पयलीं गेल्ले आसात आनी तसलो प्रसंग येवचो न्ही. आनी येदा कदाचित जर तेमी असलो विचार जर केलो की राष्ट्रपती राजवट लावप किंवा सस्पेन्शन एनिमेशन किंवा हाव डिजॉल्व अशें कितें विचार करीत जाल्यार ती महामहिम गव्हर्नरा कडेन आमी रिक्वेस्ट केला तुमी तांकां मान्यता दिवची न्ही आनी एज अ सिंगल लार्जस्ट पार्टी तेमी आमकां संदी दिवची जी आमी पयलीं पासून मागत आसात पूण आमी टायम मागलो आसा. दुसरे वटेन G6 एक्टिव्ह जाला. अपक्ष तीग आनी गोवा फॉरवर्डाच्या तिगा आमदार मंत्र्यांनी ताळगांवां CMच्या फ्लॅटार वासपूसेक एंट्री मारली. रोहन, गोविंद, प्रसाद गांवकार आनी गोवा फॉरवर्डाचे विजय, विनोद आनी जयेश बरोबर आशिल्ले. There is a question of new formation. There is a chief minister, and there is no question of forming anything new. But in the event the BJP wants to do something, they know whom to contact and how to contact, and that we are together. Sir, you have said that the CM's condition is deteriorating. So now sir, finally the time has come for the new leader to take over. See, whether the time has come for a new legislature party leader of the BJP, it's for the BJP to decide. It is not for us to decide. So you will be supporting BJP in any circumstance? No. We have been with Manohar Parrikar unequivocally. We are with him now. He is the chief minister. When ifs and buts, let us not discuss. We will not discuss an hypothetical situation. As and when we come to that, we will take a decision. But we will be together. काँग्रेस राज्यपालाच्या अपॉइंटमेंटाक रावल्या. इतल्या मजगती बीजेपीचो संघटन मंत्री राजभवनाचेर वचून आयलो म्हूण कळ्ळां. कितेंय परिस्थिती उप्रासल्यार सरकार पक्ष गोंया सावन दिल्ली मेरेन प्लान B उबो करपाच्या तयारीक लागल्या. काँग्रेसीचे दोग फुटल्यात. उरिल्ले सांबाळूंक काँग्रेसीकूय सरकार स्थापणुकीचो दावो करप चुकना. मात दोनूय वटेन अनिश्चितता आशिल्ल्यान जाळवणदार आपले पत्ते उघड करिना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.